नमस्कार. सध्या असा अंजुना धरणाचे आणि धरणाचे चारही जे दरवाजे आहा ते उक्ते केल्ले आसा. सध्या जी पातळी जी हांगाची धरणाची आहा ती 90.75 मिटर्स आसा आणि जेन्ना 90 मिटर्स पर्यंत हांगाची पातळी जी आहा ती सांबाळली वयता, पण 90 जेन्ना क्रॉस जाता तेन्ना धरणाचे उदकाचे दरवाजे आहा ते सोडले वयता. आयज ते धरणाचे दरवाजे आहा ते 90.75 जाल्या कारणान सोडले वयता. फुडें जे हे उदक जे वयता ते वाळवंटी न्हंय तेंकता आनी फुडें मागीर प्रवाह तेजो म्हादय पर्यंत वयता, मांडवी नदी पर्यंत वयता. पण हांगा जे आतां सद्या गांवांत जी नदी आहा तेंची जी पातळी सद्या कमी आसा, भरती खंय ना. आनी त्या निर्णयानुसार हेंच्यांनी गांवांत ऑलरेडी अलर्ट करून दवरलेलो आसता की आमी उदक सोडपाचें आहा. तशें गांवांतले जे कोण आहात गांवांतले सुद्दां अलर्ट आहात, ती नैकुशीक तेंनी सुद्दां अलर्ट आसात. आणि आज निर्णय घेऊन उदक सोडलेले आहा आणि त्या प्रमाणे हो प्रवाह फुडें वाळवंटीच्यान मांडवी नदी पर्यंत सुरू जाता. स्टुडंटा खातीर सुद्दां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.